दिसता मरे. माझें नांव मुकुंद नाईक. आम्ही आज उंडीर बांदोरा वार्ड नंबर 6 हांगा उबे आसा. तुम्ही पळयता आसतले आमी 7 वर्सां जालीं हांगा ह्या सेवरेजीक अगेन्स्ट झगडटात. तरी आसतना कितले कोर्ट केले आमी आनी सगळे गव्हर्मेंटाकडे उलोवन 7 वर्सां जावन हो प्लांट हांगा बंद जाल्लो. तरी आसतना कोण तरी येवन हांगा पळय सगळें फिलिंग करता. आमकां खबर ना हें इल्लिगल फिलिंग करपाक गव्हर्मेंट हांकां परमिशन दिता काय कितें तें. लास्ट टायम भरपूर फाटी कंप्लेनी केल्यो. जवळ जवळ 15 दीस पयलीं हें लांब फिलिंग केलें तेन्ना आमी कंप्लेनी केल्ल्यो. सगळ्यांक दाखोवन दिल्लें आनी हें बंद केल्लें. तरी आसतना आज सकाळ फुडें 10-15 ट्रिपी घालून हांगा हें पळय फिलिंग चालू आसा आनी आमी आज त्या बंद करपाक हांगा येयल्ले आसा. तुमकां दिसता आसतलें कितले मँग्रोव्ज फॉरेस्ट हें एनवायरमेंट नश्ट केल्लें आमकां गांवच्या लोकांक कोणाक नाका. आमी सदांच हे एनवायरमेंटाक अगेन्स्ट आसतले. आमी कितले झगडत आसा आतां. तरी आसतना गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट कितें करता कांय कळना. विधानसभा चलता, विधानसभेक एक उलयता. खुद्द आमचो CM उलयतालो आमी खंयचीच जमीन फिलिंग करून दिवपाचो ना म्हणून. एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय हांव सांगता हांगा पळयात ही जमीन मार्चची सुकती भरती येता हांगा ही जर जमीन पुरयली जाल्यार आमचो गांव सामको नश्ट जातलो. कारण फोंडेच्यान सगळें उदक हो नालो भरून येता तो हांगा सगळी बुट्टी हाडटलो. हे सायडीन दोंगरा वयल्यान सगळें व्हाळ देंवता आनी त्या व्हाळांतलें उदक खंय वयतलें. आमी इतले वर्स झगडटात ते ह्याच कारणाक लागून. आमकां STP जाय नाका असो ना पूण बरें पयस खंय घालात. गांव लोकांक लोकेलिटीन हो STP नाका. हे मँग्रोव्ज पळयात कितले आहा. हे एरियेक तेणी 34,000 जमीन स्क्वेअर मिटर एरिया कॅप्चर केल्ली आसा. तितून जवळ जवळ हजारांनी 1,500 तरी झाडां आसा. 1,500 वयर झाडां आसा आनी ती मारीत जाल्यार सगळो गांव आनी नुस्त्याचें संवर्धन जावपाची एरिया सगळी काबार जातली. हांव मागता सरकारा कडेन बेगीन जागे जायात आनी आमकां गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार हो प्लांट जावपाकूच जायना. देव बरें करूं. हांव सदानंद नाईक. तुमी पळयता आसतले हांगा जे आतां इल्लिगल फिलिंग जाता हेका कोणूच आवाज काडूंक सोदिना आनी आमी जर आवाज काडी जाल्यार आमकां चिड्डुपाक सोदता. कितलींशींच वर्सां जालीं हांगा तो STP प्लांट येवपाक हाडपाक करतात पूण आमी तांकां काही कारणां तांकां दाखोवन दिलें आनी तो आतांचे आमच्या हाताच्या गव्हर्मेंटाक आमी तें पटोवन दिल्लें आनी तेणी तें मान्य करून तो स्थगीत दवरलेलो. पूण आतां तेणी परत तो चालू करपाक सुरवात केला आनी इल्लिगल फिलिंग तेणी चालू केला. हांव इतलेंच सांगन दिसता म्हाका जें कितें आमी पयलीं सरकारा कडेन उलयल्लें तें तुमी मान्य करून तुमी तो स्थगीत दवरलेलो. आतां जर परत तुमी तो सुरवात करूंक सोदता जाल्यार खंयच्या आदाराचेर आनी खंयच्या परमिशनाचेर तुमी करूंक सोदता तें आमकां मातशें कळीत करचें. जे आमी एवर रेडी आसा तुमचे कडेन डिस्कशन करपाक पूण आमकां पयलीं सॅटिस्फॅक्शन जावपाक जाय जें तुमी कितें करतात तें खरेंच बाबा आमकां बेनिफिशियल आसा काय ना. कोणाक एकले मनशाक लागून तुमी हो प्लांट आमच्या माथ्यार हाडूंक सोदता मारूंक सोदता हें मातशें क्लियर करपाक जाय. हांव इतलेंच मागतां. आनी दुसरें सांगूंक सोदता जें कितें तेणी परमिशन घेतल्यात ती सगळी इल्लिगल आसा. जाल्यार हांव तुमकां ते पेपर सुद्दां दाखोवंक शकता. तेणी बोगस जे कितें डॉक्युमेंट्स फॉरवर्ड केल्या कोर्टान इवन NGT कोर्टान सुद्दां फॉरवर्ड केल्या ते बोगस आसा आनी ते बोगस पेपर लावन तेणी ते NGTन केस आपले फेवर करून घेतलेली आसा. आमी इतलेच सांगूंक सोदता की NGT दिल्ली असले कारणान आमी गरीब असल्या कारणान थंय वचूंक शकले ना. तेचो फायदो आमच्या गरिबीचो फायदो घेवन ह्या सरकारान ते थंयच्यान ती पास करून हाडला. पूण हांव इतलेंच मागतां की आमचें कितें म्हणणें आसा तें सरकारान आयकून घेवचें. परत एकदां हांव मागतां की आमचे कडेन डिस्कशन करचें आनी तेचेर सोल्युशन काडचें. देव बरें करूं. फुडें वता आसतना गांवकारांचे तुमी सगळ्यांनी आयकल्लें आसा आनी खास करून बांदोडे गांवांत आनी मडकय मतदारसंघान आसा आमी. मडकय मतदारसंघाचो उंडीर हो गांव तसोच ते दुसरे तडीन आसा तो मडकय आसा. मडकय म्हळ्यार आमगेलो करंजळ आनी पारांपय. आनी हो प्रोजेक्ट म्हणजे सादारण जो आमचो निसर्गरम्य प्रदेश आसा आमचो गांव आसा हांगा देव देवता आसात आनी हो
ट्युरिस्टीक स्पॉट आनी खंय तरी फोंडेची घाण हाडून हांगा बांदोडे गांवांत प्रोसेस करपाची तयारी चल्लेली आसा आनी हें खंय तरी वेगळें दिसता आनी हांव सगळे बांदोडेकार लोकां कडेन मागतां खंय तरी कोण तरी हो एक मनीस म्हणजे बांदोडे गांवची खंय तरी शोभीतकाय आसा ती पाड घालपाक सोदता आनी तेका फुडल्या जनरेशनाचो अजिबात विचार ना. आज तर हो प्लांट येता सगळे लोकेलिटीन मोदी येता आनी तेजी दुर्गंधीच म्हटल्यार ती घाण घेवपाची ना. हे फाटल्या दिसांनी जे मडगांव जावं वास्को जो बायणा जो ओपन हेजेर थंय घाण हे जाताली एक्सपोज जाल्ली तेन्ना सगळ्यांनी पळयल्लें आनी हें तर आतां जालें आनी आतांच फुडें हांव निलेश काब्रालाक सांगता फोंडे तालुक्यान जे तुवें जे STPचे जे पॉयंट घातल्यात थंय आज बबल येवपाक सुरू जाल्ले आसा आनी हे बबल्स अशेंच तर प्लांट एक्टिवेट जाले उपरांत येयले जाल्यार प्रत्येक आमचे जो गांव आसा थंय हो घाण वतली आनी हांव बांदोडेकारा कडेन मागतां तुम्ही उणीकारा कडेन जाला म्हणून तेंचेर अन्याय जाता म्हणून तुम्ही तो अन्याय सहन करून घेवं नाका. तुम्ही फुडें सरात. एक गांव आमचो आसा उपुरबायेचो गांव सोबीतकायेचो गांव आसा सगळे आमी कॉपरेट जावन एक संघ रावया आनी हो STP प्लांट आसा पळय फोटिंगपणां करून घेतलेलो आसा म्हणजे हांगा खंय तरी हे दलाल आसा जे ज्युडिशियरी सुद्दां आसा पळय दलालांनी खंय तरी विकती घेतलेली आसा खंय तरी एक्शन होऊच झाड दाखयलेले आसा आनी तो प्रोजेक्ट फिलिंग करनासतना जातलो म्हणटा हे सगळीं फोटिंगपणां गेल्लीं आसात आनी हांव खास करून सरकारा कडेन जर मागतां प्रॉपर जे कोण अधिकारी आता आसा तांकां धाडात ते प्रोजेक्टाची सर्वे करात इट इज कितें फेवरेबल कंडिशनान आसा काय ना हें चेक करात आनी फुडले गजालीक हात घालात आनी ही खंय तरी फिलिंग करपाची जी फोटिंगपणां करता पळय विदावट एनी लिगल प्रोसिजर ती खंय तरी थांबयात. तुमचे कडेन सत्ता आसा म्हणून खंय तरी इल्लिगल सत्तेचो वापर करूं नाका. तुम्ही तुमचे कडेन प्रशासन आसात पण वयर देव आसा तो तुमकां योग्य दिशा दाखोवपाक फाटीं रावपाना. इतलेंच हांव सांगूंक सोदता तुमकां. देव बरें करूं. आतां आमी पंच मेंबराक आपयल्ले पंच मेंबरान सांगला आपूण फाल्यां हेजेर एक्शन घेता. हांव पंचायतीक थ्रू पंच मार्फत सांगूंक सोदतां फाल्यांचे फाल्यां हें सगळें बंद जावपाक जाय नाल्यार गांव सगळे पंचायतीर परत मोर्चे घेवन येतले. आतां तुमी पळयलां आयज हे पळय गांवचे लोक एक जाल्या जेन्ना आयज आमी भाऊ कडल्यान किंवा बाई कडल्यान जेन्ना आमी आयकून घेतले हो खरेंच एक बरो सुंदर गांव आसा हेंचो. आयज हो गांव आमी म्हणटा गांवकरी म्हणटा हे गांवकरी एक जाल्ले आसा. आयज आमी आमदार हाडटा आमी आयज असेंब्ली पावयता की आमच्या गांवांत कितें तरी तेणी बरें हाडपा जाय म्हणून. जेन्ना तुमी कसले प्रोजेक्ट हाडटा गांवच्या लोकांक जाय की ना तेंचे पयलीं विचारपा जाय. आयज जे तेंगे कितले वर्सां हें चालू आसा की हे गांवच्या लोकांक STP प्लांट नाका तो कित्याक तो बस तेणी सांगला कित्याक हांगा तेंगेले मानशेची हें आसा उदक आसा हांगा मँग्रुव्स आसा कित्याक आयज जर तेणी हे जर मँग्रुव्स तेंगे फूल डॅमेज जातले ही एरिया फूल डॅमेज जातली आनी हांगची जे एक बाबा एक पीस आसा एक शांतता ती डिस्टर्ब जातली कित्याक STP प्लांट आसा तो इल्लो आसना व्हडलो आसता आनी ती सगळी घाण येतली हांगा गांवांत. जेन्ना हे गांवचे लोक हे सरकाराक सांगता डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणटा आमी जाल्यार लोकांक दिसतलो कितें तरी आदार मेळटलो आयकतलो म्हणून पण जेन्ना प्रत्यक्षांत पळयता डबल इंजीन हो सरकार म्हणटा प्रत्येक गोंयकारा हो फटयता प्रत्येक गोंयकार रस्त्यार येता आपलो हक्क मागपाक येता आयज हें कित्याक जाता. सो तरी पूण सरकारा कडेन मागता हे हांगचो लोकल MLA आसा तेकाय सांगता हे आयज तुका कितले वर्सां सत्तेर हाडले हेच लोकांनी हाडला आयज तांकां फटय नाका आयज तेंचे आयकोपाचो टायम आयिल्लो आसा आनी हे जे STP प्लांट हांगा नाका तो नाकाच आनी हे फुडें बस हे गांवचे लोक एक जातले तुमी ते आयकना जाल्यार तुमकां ओगी रावपाना. देव बरें करूं. कितले प्रयत्न करा हो प्लांट जावपाक जावचो ना म्हणल्यार जावचो ना. गांवकारांक नाका आनी जे मदर नेचरीक डिस्ट्रॉय करता ते केन्ना तुमचे सक्सेस जावचे ना. तुमी कितले फुडें तुमकां ओपन चॅलेंज हे गांवकारांचो आनी सगळ्या ह्यो प्लांट जावचो ना म्हणल्यार जावचो ना.